भाई काल एक ॲक्सिडेंट झाले तोरशा हांगा प्रायमरी स्कुला कडेन. तर त्या ॲक्सिडेंटान एक बारीकशे चली मेले आणि एक लेडीजाची डेथ जाल्लेली आसा. तुम्ही आमदार म्हणून काय ॲक्शन घेतल्यात आणि आतां मेरेन कितें तुमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा? काल तोरशा एक्सिडंट जाल्लो, पण तोरश्यान सगळ्यान पयलो हांवें रोड तो हॉट मिक्स करून घेतलेलो. कित्याक हेच्या पयलीं खूब वर्सां पयलीं तो रोड सारकोच खड्डे पडलेले त्या रोडाक आनी खूब वर्सां पयलीं हो रोड जावपूच नाहलो. तेका लागून जेन्ना हांव इलेक्शन येयलो पयलो रोड म्हाका दिसता हांवें तो केल्लो स्टार्ट हॉट मिक्स आनी जाता तितलो बेगीन हांवें तो मिनिस्टरा कडसून फायल मूव करून बऱ्यान बरो रोड तो आमी तोरशाचो पयलो केल्लो. आनी आयज ते फकत हिंगा प्रॉब्लम जाला कितें डायवर्शनाक लागून. कित्याक आयज हे MVR कंपनी आहा ती आतां रोड करतात पळय, तेका लागून हिंगासर तो आजून रोड इनकम्प्लीट आसा. कित्याक तो आजून हिंगासर लोकांची प्रॉपर्टी एक्वायर जावंक ना आनी लोकांचे प्रॉब्लम सॉल्व जावंक ना. तेका लागून तो इनकम्प्लीट आहा तो रोड. आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी तो तितलोच पार्ट हिंगासर काम कंप्लीट करपाचें आहलें आनी तें डायवर्शन हिंगासून ते करपाक करूंक जाय. जेन्ना ड्रायवींग करता तेन्ना डायवर्शन आहा त्या डायवर्शनाचेर हिंगासर ही गाडी पळय जी पळय आमची पुनाची गाडी, दोनूय महाराष्ट्राच्यो गाडयो त्यो गाडयेन बाय इन्सिडंट हे रोडाचेर हे जातात. ते काल खूब वायट हितून घडलें, कित्याक एक ते धाकटो भुरगो मेलो आनी एक ती एक तेजी एक बायल मेली हिंगासर. पण खूब वायट ही घटना घडली. पूण हेजेर हांवें जाता तितलें MVRाक हाडून हांवें तेंकां सांगून ते जाता तितलें फास्ट हांवें तें काम आतां स्टार्ट केलां आनी तें काम करून घेतलो जाता तितलें बेगीन. आनी देवान जे पळय आयज हांगासर तेंकां हें जालां, मरण येयलां, तेंकां पीस दिवचो आनी हें अशें हेजे फुडें घडचें ना. आनी जेन्नाय खंयसरूय आमचे जे पेडणेकार आमचे भाव भयणां खंयसरूय रोडाचेर गाडयो चलयता तेन्ना डायवर्शनाचेर मातशें लक्ष दिवचें आनी तेंच्यांनी गाडयो चलोवच्यो. कित्याक ऑलरेडी आतां सगळे रोड जाल्ले आसा. थोड्या रोडांचेर हे डायवर्शन आहा पळय तेन्ना तेंच्यांनी कॅर घेवन त्यो गाडयो चलोवच्यो. सर थंयसर ॲक्सिडंट दिसान दीस वाडत आसा, कारण थंयसर तितलेच कुडक्याक न्ही ना सायन बोर्ड आसा ना बॅरिकेड्स आसात आणि लोक सुद्दां थंयसर खूब स्थानीक सुद्दां मागणी करीत की थंयसरले रोड सारके करा म्हणून. हाचेर तुमी कितें सांगता सर? बाकीचो सगळो तोरशाचो रोड सगळो जालो, फकत तो थोडोसो रोड उरलेलो. तो MVR आतां जाता तितले बेगीन कित्याक हेच्या करून घेतले आनी हांव करून घेतलो जाता तितले बेगीन तो. आतां कालसनूच तेंच्यांनी काम ते ऑलरेडी स्टार्ट केल्लें आसा. हिंगासर ऑलरेडी सायन बोर्ड आहलो आनी बॅरिकेडूय आहले. ते सायन बोर्ड हिंगासर गाडी मारून म्हाका दिसता परत तो उडयल्लो आनी बॅरिकेड्सूय हिंगासर गाडी मारून पयलीं उडयल्ले. ते हिंगासर ना म्हणून हो आयज तो इन्सिडंट घडलो. पूण हेज्या फुडें ती मिस्टेक जावची ना आनी जाता तितले बेगीन तो रोड हांव कंप्लीट करून घेतलो. आणि सर मेन इश्यू सध्या धारगळ आणि तोरशाचे लोकांचे हे आसा की फ्लायओव्हर करचे म्हणून. पयलींचे सरकार जे आसले किंवा आमदार आसले मंत्री आसले तांकां तेंच्यांनी आस्वासन दिले. त्याच्या उपरांत आतांचे गोंयचे CM जे आसा तेंच्यांनी आस्वासन दिलें म्हणटात. तुमचे कडेन हे विशय पावले काय ना सर? हो विशय म्हाजे कडेन पावल्लो आसा. जे पयलींचो म्हणटा हो जेन्ना पयलीं हो स्टार्टींग जे पळय आतां फ्लायओव्हर आहा पळय, फ्लायओव्हर तो आहलो. पूण जो पयलींचो कोण आहलो पळय तो तेणी तो कॅन्सील केलो. तो कित्याक कॅन्सील केलो हांव नकळो. पूण हेज्या फुडें आतां हांवें तें जाता तितल्या आमच्या धारगळकार हांकां त्रास जाता आनी हांवूय धारगळेनूच रावता. कित्याक जेन्ना आतां तो हांवें पळयल्लो आसा 2 खांब्या कडेन हो एक्सिडंटच झोन जाल्लो आसा सारको. तो म्हाका दिसता जाता तितलें हांवूय CMा कडेन उलयला हेज्या पयलीं आनी एसेंब्लीनूय हो हांवें विशय मांडलेलो आनी हो जाता तितलो हें करून हांव आमच्या लोकांक सपोर्ट करून सगळ्या लोकांक घेवन हांव तो करून घेतलो. आनी इतलें हांव लोकांक हें दिता कितें तें म्हाकाय जावो तो हिंगासर आनी केल्लो आनी हांव करून जाता तितलें हें करून घेतलो. सर तोरशाचे सेम इश्यू आसा. तोरशा जे आसात लोक आसा तेंचे एक वाटेन शेत जमीन आसा, एक वाटेन तेंचे गांव वस्ती आसा. तांकांय खंय तरी अप एंड डावन करपा खातीर कठीण जाता. तेंचे सुद्दां ही मागणी आसा सर न्ही? ना तोरशा अजून ते एक्विजिशन जावंक ना लोकांचे प्लॉटाचे. तेका लागून तो इनकम्प्लीट हिंगासर उरलेलो आसा. तो आतां म्हाका दिसता ऑलरेडी तेंचो प्रोसेस चालू आसा आनी ते जातले तेन्ना तेंकां तो करून घेतलो हांव. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.